check. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, बागेवन जुजेबाज आमच्या गोंयदामांव दिवसेजीच्या आस्काराचे परबेचे 9 दिसाचे तयारेंत आमी आसा. आयज नोवेनाचो 5वो दीस 11 जानेराची ब्रेस्तार हो दीस भेटयला दिवसेजीच्या समाजीक निती आनी शांतीच्या कारिज्मातीक नवसरणेच्या आनी पर्यावरण शास्त्र म्हणल्यार इकॉलॉजी ह्या वावरा खातीर. ह्या मिसान आमचे मदेकात आसतले मुखेल आनी प्रवचन करपी याज्ञीक फादर पॅट्रीक लुईस पिलार फादर आगोंदा सेंट एन्स चर्च हांगासर आपलो वावर ते करतात. तांकां आनी तुमकां सोमेस्तांक हे मिसाचे भेटेन आमी वांटो घेवपाक येवकार दिता आसतना आमी उगडास कोत्ता. आयज आमचे मदेकात वाराद आसतले केपें वाराद आनी ओल्ड गोवा वाराद. तांचे पासत हे मिसाचे भेटेन आनी हेर मिसांनी आमी मागुया. पवित्र मिसाचे बेटेक सुरवात दिवंक सोगलीं उबी रावया आनी गायन घेवया. देवा तूं आमचो ओरोम. Dewa tu amco oro, tuka bosu vodu keta. Dewa tu amco shevo, civi tuka beto dita. Dewa tu amco oro, tuka bosu vodu Deva tu zamco shevo, civi tuka betung dita. Bapa buta katmia, vondon moj masasna. 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 प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, आयचे नोवेन भेटयता बरी बोलाकी मागूंक पियादाद फेर्नांदीस आनी फामील ह्या इंतेसां पासत मागतना आमच्याय जोण एकल्याचे इंतेसां पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो हो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो हो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाल इश्टानो,
आयच्या 5व्या नोवेनाचो विशय भगवंत जुसेवाजाचे विनोनेन वेगवेगळ्या कारणाक लागून सोंसतल्या मनीसकुळा सवे काकलूटवंत आनीक कोंडवलायची जावया. आमी सगळीं वेगवेगळे तरेन सोंसताव. घोडये आमचे तोंडार हास्ते मुखामोळ दिसत, पूण काळजां मनान जायते कितें शिजता. जाय दुसऱ्याक लागून हांव हांसता वो म्हाका लागून दुसरो हांसता. दुसरे सवे दारून जावचे सुवातेर अदीक कोंडवळायेची जावंक आयचो सेवा धर्म आमकां उलो करता. भगवंत जुसेवाजान सोंसतले मनीसकुळा ताई कोंडवळाय दाखयली. तर ह्या मिसा बलिदानांत वांटो घेता आसतना दर परिस्थितींत एकामेकाक समजून घेवया. तांचे सवे सोंसणीक जावंक आनी बापाची काकलूट आनी कोंडवळाय दुसऱ्यांक वांटूंक बापाची कृपा आमकां ह्या नोवेनांत मागुया. खरें निसमोगाचे भावा भयणीनो, कोणाचे जिवितांत कश्ट नात, कोणाचे जिवितांत खुरीस नात, दूख तर सगळ्याचे जिवितांत आसा. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, मानून घेवंक भोव आगोड लागता. आनी त्या वेळार जायते फावटी आमी देवाक पासून ओकमान करता, शिणटा. इतलेंच न्हय मोगाचे भाव भयणीनो, जो दुसरो मनीस कश्टवता, दुखांत आसा, तांचे सवे जायते फावटी आमी दोयाळाय, मोवाळाय, काकलूत आमी दाखोवंक ना. ह्या खातीर मोगाचें नांव आमी अंतस्कोनाची चवकशी करुया आनी आमच्या दुखांत जेजूचें बोड मागता आसतना दुसऱ्याचें दूख ओळखून घेवंक बापाचो आदार मागतना सगळे आमचे चुकीचे आमी बोगसणे मागून घेवया. आनी काळजांतान दूख धरून सोगोट म्हणुया. हांव पातकी सोरपोद वेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयण्यांनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोद वेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Sumia kagut ko, Sumia kagut ko, Krista kagut ko, Krista kagut ko. Pratuya देवा, तुझ्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या सांत जुजे वाजाचे देखीन आनी मुण्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आसेच्या शिमा पर्यान पडझड आयिल्ली. तुजे चाकरान तुजे देवी कुतोर पोरगोटलोले आनी सर्गीच्या संस्कारांनी पोसलेले. तुजे पोरचेचेर तुजी दोयाल दीस घाल.
ताचे मजतीन आमचो भावार्थ अदीक आनी अदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां आमकां कर. आमच्या सुम्याची पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी इस्रायेलाचेर झूज करूंक फेलिस्तीन तयार जाले. इस्रायल तांचे लागीं झुजूंक भायर सरले. इस्रायेलांनी एबिजेनाचेर लागीं आपलें पेणें केलें आनी फेलिस्तिनांनी आफेक मळार आपलो तोंबू ताणले. फेलिस्तिनांनी इस्रायला विरुद्ध आपली फौज मांडली आनी कडक झूज पेटोवच फेलिस्तिनांनी इस्रायलाचेर जोयत व्हेले. हाची फौजेंतले सुमार 4,000 सैनीक झुजा मैदानार मारून उडयले. पेणे केल्ले सुवातेर झूज परतले आनी इस्रायलान जाणट्यांनी म्हटलें, फेलिस्तिनान आमचेर जैत व्हरूंक सर्वेस्परान कशें निर्मिलें. सिलोन सर्वेस्पराची आरपेटीची हाडुया. दुस्मानाच्या हातांतली आमकां निवारूंक ती आरपेट आमचे मदें येवन रावूं. हें आयकून पोचेन आपले मुणयारी सिलोक धाडलो आनी थंय तान खेबेराचेर बसलेल्या दोलबाराच्या सर्वेस्पराची आरपेट हाडली. देवाची आरपेट बरोबर एलिये दोगूय पूत हॉल्फीन आनी फेलिसियन्स आयले. पेणे केल्ले जाग्यार आरपेट पावतोच इस्रायेलान एक ओल्ड हुयेली मारली आनी तिणें प्रितूम गाजयली. फेलिस्तिनांनी हुयेलीचो आवाज आयकून म्हटलें, हेब्रेवांचे पेणे ही हुयेली कितें. सर्वेस्पराची आरपेट पेणे केल्ल्या मैदानार हाडल्या म्हूण तांकां कळोन आयलें. हाका लागून फेलिस्तीन भियेले आनी तांणी म्हटलें, देव पेणे मैदानार आयला. आयज सायबा हाचे आदीं अशें कधीच घडूंक ना. आयज सायबा ह्या सौर बोलिश्ट देवाच्या हातांतली कोण आमकां निवारीत. हेच देवान नोस्त्यांचेर नोस्ट धाडून इजिप्ताच्या निसंटोन केलें. फेलिस्तियानां धीर घेयात आनी तुमचें बळ दाखोयात. नाजाल्यार जशें हेब्रेम तुमचे चाकर जाल्यात तशें तुमी तांचे चाकर जातल्यात. कडेगान झुजारी कशे लढाई करात. हे पोरी फेलिस्तियानांनी झूज मांडले. इस्रायलाची फौज हारली आनी एक एकलो आपल्या तोंबून परतून गेले. मारामारी इतली व्हड जाली की इस्रायलाचे 30,000 सैनीक मरून पडले. देवाची आरपेटूय दुस्मानाच्या ताब्यान पडली. एलियाचे दोगूय पूत हॉफीज आनी फेनियस मेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार.
देवाच्या उतराक आमचो जबाब तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. आनी एकदां म्हणुया, तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. पूण आतां तुवें आमकां सोडवलीं आनी लोचेक घाल्यान. आमचे फुडें तूं आतां वचो नाका. आमचे शस्त्रांक आमचे दुस्पट करूंक दिताय आनी आमचो दिवस दोत्तेल्यांक जाय तशें आमकां लुटूंक सोडटाय. साबाब तुज्याच मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. तुवें निर्मिलाय म्हूण आमचे शेजारी आमच्यो करतात मस्कोऱ्यो. सरभोंवतीचो लोक आमचीं खेबाडां फोकाणां करता. राष्ट्रां मदें तूं आमचे गोप मारूंक दिताय आनी आमकां पळयना फुडें लोक आपली तकली हालोवन चलूं. सबाब तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. उठ सायबा, न्हिदले कित्याक? जागो जाव, आमकां सोदांकाल बरो घालूं नाका. कित्याक म्हूण तुजें तोंड धांपून दवरताय. आमचें दोलदीरपण आमकां तळमूंक कसो विसरताय. साबाब तुज्या मोगा खातीर आमकां निवार सर्वेस्परा. उद्गार. Sorvespora, soy, sorvespora, soy. Sorvespora, soy, sorvespora, soy. जेजू स्वर्गा राजाचें शुभ वर्तमान पोरगोडटा आनी सगळे जिन्सांचो पिडा रोग बरो करता. Sorvespora, soy, sorvespora, soy. Sorvespora, soy, sorvespora, soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मार्क पोरबणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima tuka सोम्या. एक कोडकार जेजू सरशी उपकार मागूंक आयलो आनी दिमी घालून ताणें म्हणलें, तुका खोशी आसत जाल्यार तुज्यान म्हाका नितोड करूंक जाता. ताचे चुरचुरे धरून जेजून आपलो हात विस्तारलो आनी तो ताका लावून म्हणलें, ओय, म्हाका खोशी आसा, तूं नितोळ जा. आनी अशें म्हणना फुडें ताचें कोड नाच जालें आनी तो नितोळ जालो. जेजून ताका बेगीन धाडलो आनी खोरायेन म्हणलें, पळय, कोणाकूच हें सांगूं नाका, पूण वच आनी तुजें आंग याज्ञिकाक दाखय आनी तूं नितोळ जाला म्हूण सगल्यांक गोवायकेची खुणां दिवंक मोइजेसान फॉर्मायलोलें दान भेटय. तो गेलो, पूण ही खबर अशे भाशेन पोरगोटूंक आनी सगल्यांक सांगूंक लागलो की जेजूच्यान उक्तीं खंयच्याच नोकरांत वचूंक जायना जालें आनी भायर एकसुरे सुवातांचेर ताका रावचें पडलें. तरी आसतना सगले कुडीचो लोक ताचेशी येतालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. प्रतीच्या म्हज्या भावा भयणीनो, वेळ तो मनशाचो. एका वेळार हो मनीस हांसता जाल्यार दुसऱ्या वेळार आमी पळयता तोच मनीस रडटा. एका वेळार तो संतोसता जाल्यार दुसऱ्या वेळार तो दुखांत आसलेलो आमी पळयता. एका वेळार तो बरी बोलाकीन आपलो वावर करता जाल्यार
दुसऱ्या वेळार ताका पिडयेंत आसलेलो आमी पळयता. वेळ तो मोगाचें ना. जे वेळार दुसऱ्याक आमची गरज आसा आनी आमकांय दुसऱ्याची गरज आसा. चिकागो मोगाचे भाव भयणो एका शारांत एक पिसो कसो दिसतूच ऑफिस टायमा वेळार बिजी वेळार थंय शारांत मोदेगाद सगल्या लोकांक बोब मारून म्हणटालो, तूं गुन्यांवकारी, तूं गुन्यांवकारी, तूं गुन्यांवकारी. असोच पिसो कसो सगल्यांक तो बोटां दाखोवन गुन्यांवकारी म्हूण तांकां बोटां दाखयतालो. थोडो लोक ताचेर बेजारतालो, थोडो लोक ताका मारतालो, पूण थोडो लोक आसलो तो आपणाक विचार घालतालो, कित्याक हो असो म्हणटा काय, कित्याक तो म्हाका बोट दाखोवन तूं गुन्यांवकारी कित्याक म्हणटा काय. हाचो जबाब सोदतालीं. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, आज तुका आनी म्हाका खूंय वेळ आसा. सगळीं तर आमी बिजी आसात. आनी आयचो विशय काय बरे भाशेन आमकां सोजमणी दिवंक, आमकां स्फूर्ती इन्स्पिरेशन दिवंक आयज हो विशय ही ल्हानशी शिकवण आमकां दिता. एक गुरू मोगाचे भाव भयणीनो, तो आपल्या शिसांक शिकवण दिता आसतना एका केड्या गांवांत घडलेली घडणी हे आपल्या शिसांक सांगता. म्हणटा, एक केड्या गांवांत खंय एक अनाउन्समेंट जालो. एक एवॉर्ड फावो जाल्लें चलचित्र दाखोवंक सोदतात उमक्या थिएटरांत. म्हणटच सगळ्यांनी येवन हें पळोवचें. नामदीक म्हणटच सगळो लोक मोगाचे भाव भयणीनो हें चलचित्र पळोवंक वेता, हें फिल्म पळोवंक वेता. वेळार तें सुरू जाता. पूण मोगाचे भाव भयणो, जेन्ना ते स्क्रिनीचेर एक धवो पडदो येता आनी हे आशेवन रावतात आतां कितें तरी ह्या धव्या पडद्याचेर दिसती पडटलें. 5 मिनट्यो जाल्यो, 6 मिनट्यो जाल्यो, 7 मिनट्यो जाल्यो, 8 मिनट्यो जाल्यो, फकत तो धवो पडदो. निराशी जातात, घुणघुणटात आनी म्हणटात, आरे हे आनी पिशाक ह्या फिल्माक आनी कोणें इनाम दिलो. पूण मोगाचे भाव भयणो, 9व्या मिनटाचेर एका हॉस्पिटलाची सीन थंय आयली आनी 10व्या मिनटाचेर एक तरणाटो 10 वर्सान आरेन पडलेलो ताचे भाजेर बेडाचेर तांकां दिसती पडलो. तेन्ना मोगाचे भाव भयणो, थंय अशें ह्या भुरग्या विशयान सांगलें. हो भुरगो 10 वर्सां हे बेडार आसा, सगळे सांदे कांयच ताचे चलनात, फकत दोळेच ताचे बरे आसात, दोळेच ताचे उक्ती आसात. आनी हे ताच्या दोळ्यांनी फकत तो पळयता हे सिलिंगाचे हो पेंट, हो धवो पेंट, आनी जिवीतभर तेंच तो पळयतलो. म्हणटच तांकां सांगता, जरी तर आमच्यांनी 5-6 मिनट्यो जरी तर हो धवो पेंट पळोवंक, हो धवो पडदो पळोवंक इतले आमी निराशी जाले जाल्यार ह्या तरणाट्याचें कितें? आमी कितें चिंतलें? हांव जिवीतभर ताणें फकत ती धवी वणोट पळोवंक जाय, खंयचेच सादे चलना, धवे फकत दोळेच चलता, जे दोळे ताचे फकत ते वयली माळोय पळयतात आनी कांयच ना. तेन्ना मोगाचे भाव भयणो, हे चलचित्रांतल्यान आमकां शिकवण मेळटा, कितले जाण आमचे मदले बारीक मोठे दुयेंसा खातीर आमी देवाचेर घुणघुणटात, आमी निराशी जाता, जिवीत सोडटा आनी हे भाशेन आमी जिवीतभर रडटा. जो मनीस दुसऱ्याचे जिविताचे दूख ओळखून घेता तो सोजमून घेता. म्हजें दूख ह्या दुखा वरी, ह्या दुखा सोवे कांयच न्हय. प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणीनो, पूण आमकां आनी वेळ खंय आसा दुसऱ्याचें दूख पळोवंक, दुसऱ्याच्या दुखांत वांटो घेवंक? आमकां तर वेळूच ना. पूण देवाक मात वेळ आसा मोगाचें ना. देवाक वेळ आसा, कारण देव आपलो मोग ह्या वेळार तुका आनी म्हाका दाखयता.
हे वेळार तो तुका आनी म्हाका सोडवण घेवन येता. आनी देखूनच ह्या नातालाच्या काळार मोगाचे भाव भयणो, जल्मलो हो बाळक जेजू आमचे सोडवणी खातीर आनी असल्यांक सांगात दिवंक, असले सवे काकलूत दाखोवंक, असले सवे ही कोणवळायची काळीज घेवन हो देव येता. आनी तेंच आयचे शिव वर्तमानांत मोगाचे भाव भयणो आमी आयकता. एक कोडकार मोगाचे भाव भयणो, हे कोड फुटलेलो, कोण ताका लागीं दवरिनासलो, भायर आयलेलो मनीस. आनी त्या काळार तुमी जाणात कशे भाशेन जुदयांत ताणें गोठदार सोडून, गांव सोडून ताणें पयस वचूंक जाय आसलें, पिंजलेलें घालूंक जाय आसलें, केंस उगोवंक जाय नासलें. इतलेंच न्हय, कोणूय दिश्टी पडलो जाल्यार आपलो वयलो वोंट दामून ताणें म्हणोंक जाय आसलें, हांव मेळो, हांव मेळो. असली परिस्थिती त्या कोडकाराची आसली. कितलें दूख तो सोंसतालो जायत. सगल्यांनी भायर आलेलो मनीस कितलो देवाक लागीं तो मागतलो जायत, सायबा हांवें कितें केलां असली पिडा म्हाका येवंक, अशे भाशेन ह्या समाजान म्हाका भायर रावंक. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, तो काकलो तूं देव, कोणवळायचो देव करीत भाशेन ताका आपलो सांगात दिता. जेन्ना तो जेजू ओळखूंक पावता, जेन्ना तो जाणा जेजू आपले पदवेन ताका बरो करूंक जाता, तो जेजूक म्हणटा, सायबा तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी देवाचें काळीज चुरचुरता. जेजू म्हणटा, होय तूं नितळ जाला, वच. ताका आपुट्टा, ताका हात लायता, ताचे सवे लागीं वेता, ताका वेळ दिता मोगाचे भाव भयणो. आनी हे वेळार तो ताका बरो करता. प्रितीच्या म्हजे भाव भयणो, आज जरी तो तूं आनी हांव म्हणटा आमी जेजूचे पाटलादार, कितलो वेळ आनी कितलो सांगात त्या कोश्टोतोल्यांक आमी दिता गाय. आयज सांज तुजे वाज हाची नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना ताचें जिवीत आमी पळयता मोगाचे भाव भयणो. ताचे विशयांत ताचें जिवीतूच एक शर्माव आमकां मोगाचे भाव भयणो, जो असल्या सवे आपलो वेळ दिता, असल्याची सेवा करता, तांकां धीर गोठाय बुजवण दिता, तांचे सांगाताक जियेता, तांकां वेगयता, ताचे काळीज तांचे सवे मोहळटा. सांजे वाज ताचे देखीन जरी तर तूं आनी हांव वाडत जाल्यार आनी जेजूचे पावलांनी आमी चलत जाल्यार, प्रतीच्या म्हज्या भाव भयणो, आयज कितल्या जाणांक आमी नवें जिवीत दिवंक जाता, कितल्या जाणांक नवें जिवीत दिवंक जाता. प्रतीच्या म्हजे भाव भयणो, हे संवसारांत मनीस मनशाक वेळ दिना जावन कितले निराशीपण मनशाच्या जिवितांत आयिल्ले आसा. एक भुरगो आवय बापायचो मोग सोदता, एक तरणाटो तो घुस्पल्ल्या मनांत आसतना गरीब भाशेन कितें करचें सोजमना. कितले आमचे तरणाटी मरून वेतात, कितले जाण ताका आन्सर मेळना जावन, सोल्युशन मेळना जावन कितले दुसऱ्या वायट वस्तूंक भुलतात आनी आपलो जीव वगडायतात. कितलीं जाणां आमचे कुटुंबांतूच मोगाचे भाव भयणो, आमी कुटुंबांत जियेता आसतना आमी एकामेकाक वेळ दिना जावन आमचे कुटुंबाक करीत भाशेन ही परिस्थिती बिगडलेली आमी पळयता. तो मनीस हारता आपल्या जिवितांत. म्हणटच मोगाचे भाव भयणो, आयज वेळ ना त्या आवय बापायक ते भुरग्यांक दिवंक, आयज वेळ ना त्या गोऱ्याब्याच्या वांगड्यांनी आपल्या जाणट्यांक वेळ दिवंक. आनी ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत असली मरणां पळयतात. आमी म्हणटले आमकां वेळ खंय आसा. कोणूय त्या वेळार आकांता वेळार आयलो जाल्यार आमी म्हणटले बाबा म्हाका वेळ ना, हांव बिजी आसा. म्हणटच आमचें जिवीतूच इतलें बिजी जालां मोगाचे भाव भयणो. दुसऱ्यांक आनी चुरचुरतले काळीज, दुसऱ्या सवे कोनवळाय दाखयतले काळीज, असलें काळीज आमकां ना. आनी ह्या खातीर आयज सांजे वाज आमकां उगडास करता. बाबा 24 वरां देवान दिल्लीं आसा, तातूंतलो इल्लो वेळ काडून ह्या गरजेवंत मनशाक मोज्यान दिवंक जाता जायत. हे निराशी जाल्ले हो सुइसायड करूंक वेतलो मनशाक हो वेळ दिवन मोज्यान ताचो जीव सांबाळूंक जाता. म्हजे काळीज ताचे सवे ओडटा काय, हो वेळ हांव दिवंक तयार आसा काय.
जेन्ना हांव मोजेच घेवन बसता तेन्ना हांवें दुसऱ्याचें केन्ना चिंतलां काय म्हज्याहून अदीक दुसरो कश्टवता हांव ताका वेळ दितलो, ताचे कश्टांत वांटो घेतलो, असलें म्हज्या जिवितांत जाता काय ना. कारण एकूच जबाब आमकां वेळ ना. आनी तूंय सांडटा आनी आमची भावा भयणां सांडटात. ह्या खातीर मोगाचे भाव भयणो, आयचो विशय आमी नियाळ करता आसतना आमी जेजूच्या पावलांनी चलुया. कारण ताचो आमी पाटलो केला म्हणटच आमची पावलां त्या पावलांचेर मारुया. आयज कितलीं जाणां तुमी सांकवाळ आयिल्ले आसात, हे जमनीचेर खेरीत भाशेन आमचो भाग्योवन चल्ला, ह्या जाग्यार तो जियेला, जाल्यार म्हजी पावलांय ह्या भाग्यवंताच्या पावलांचेर पडटात. जाल्यार तुज्यांनी आनी म्हज्यांनी हे भाग्यवंताची देखीत वाडोवंक जाता काय. हे देखीन वेगवेगळ्या संस्थेल्या मनशा कुळा सवें हांवें म्हजो मोग, म्हजो वेळ आनी म्हजें काळीज तांचे सवें चुटचुटतलें जातलें काय. नियाळ करात मोगाचे भाव भयणो. तेन्नाच तुजे वरवीं तुज्यान दुसऱ्याक जिवीत दिवंक जातलें आनी ताचे वरवीं तुकाय जिवीत मेळटलें. कारण मोगाचे भाव भयणो, दूख आनी सूख हे जिविताचे खेरीत भाशेन भाग जावन आसा. मानून घेवया, देवाचें बोड मागुया आनी आमची सेवा जेजू भाशेन आनी सांजे भाशेन सेवेची मनशां जावंक बापाचो आदार मागून घेवया. आमेन. सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. जुसेवाजान पिडींत कोश्टवलोल्यांची परिस्थिती समजून तांची मोगान सेवा केली. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी सोंसतोल्यां सोवें अदीक काकलुतसार जावंक आनी कोश्टां परस जिविताचें दान अदीक मोलादीक हें वळखून घेवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. जुसेवाजान मान, पदवी आनी व्हडपण सोडून ल्हानविकायेन सेवा केली. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपणाक मेळ्ळोली जुट्टी घेवन पोरचेची ल्हानविकायेन सेवा करूंक कोश्टवतोल्यांक घरचे वतांक फावो तो आदार आनी सहकार दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. जुसेवाजान क्रिस्ता पासत कोश्ट पिडापीड पावाडतान सोंसले. कोश्ट पिडा आमच्या जिविताच्या दारार मारता तेन्ना आमचे कोश्ट जेजूच्या कोश्टांक सोर करूंक आनी ताचेंच बळ घेवन जिवितांत पावलां मारूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. जुसेवाजान मागण्याच्या जिविता वरवीं शेळमोल्लो जाल्लो बावार्थ जागयलो. आमी दर एका क्रिस्ती बावार्थ्यांनी दिसा दिसपट्टी जेजूच्या पावला सोरशीं बसूंक वेळ करूंक आनी एकामेका पासत मागूंक अदीक करून सोंसतोल्या पासत मागूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. आयच्या दिवसिजीच्या समाजीक नितीशांतीच्या कारिझमॅटीक नवसोरणेच्या आनी पर्यावरण शास्त्र इकॉलॉजी वावरा खातीर आमी प्रार्थनाव तेन्ना आयज मिसा भेटींत वांटो घेतल्या
केपें आनी ओल्ड गोवा वाठारांतल्या भावा भयणी पासत मागुया. दयाल बापा आमचे मागणे आय, आमचे मागणे आय बापा. सर्गीचे बापा, आयज तेंच बोट आमकां दाखोवन म्हणटा तूं गुन्यांवकारी. खरेंच आमी ह्या संवसारांत इतली बिजी, तुवें दिल्लीं इतलीं वरां दुसऱ्यांक दिवंक आमकां नात. जायतीच पावटी आमचे जिवितांत आयलेलें दूख खंय सोंसूकूय आमी मानून घेवंक तयार नात. ते जिविताचो भाग आनी तुजें बोड मागूंक आमकां वेळ ना. तुजो आदार आमी मागता दुन्या. आमचे वरवीं दुसऱ्यांक जिवीत दिवंक, दुसऱ्या वरवीं हें जिवीत आमकां फावो जावंक आनी सोडवणीचे वाटेन चलोवंक तुजे कृपेन आमकां भर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. आमचीं दानां याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया तुकाच बापा. तुकाच बापा सोर मोचे दिता तुका एकाने. तुकाच भोगतां सोर मोचे तुजेच ते कोरकाशेने. मोचे हात घे, मोचे पाय घे, स्वीकार कर हांव दाखोवचे तुजो मोहिमो परगट करूं. शुभो सगळ्यांक दिवूं. शुभा भयणीनो, मोचे आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असले सावन म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदाराक सविस्तर मानून घेवं. भोव मोगाल बापा, सांजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या 2 प्रांताच्या आस्काराच्या मानांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्याचेर कोण वळायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गीचें जेवणखाण करून दी. नितळ काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवणखाण घेवन आमच्या दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मोडदान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग हेरूय धर्माचे लोकां मोदें परगटूंक आमकां तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाचे देवा, सोर काळ आनी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे वाज ह्या तुज्या भक्ताच्या मानान उगडास करून तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धीर दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडयता. ताचे मागण्याचे दोरमान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूत आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dol parazo sobresporto, sorgani संसार पोला तुझ्या वैभवा. उंचूर
sorgi tuka soy soy, un sorgi tuka soy soy, sorves porace navi eta taka soy. Un sorgi tuka soy soy, un sorgi tuka soy soy. बापा करस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर ज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो हानी मुळे. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली हानी मुळे. तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. हे म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट पोरगोटुया. सुम्या जेजू आमी होलो खाता आनी एकाशीतले पियेता. तितलेच पावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजें मरण पोरगोटा. बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी ही सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी ती सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की पृथ्वेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागिवोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आमच्या संपून गेल्ल्या पासत मागुया. पुनर्जीवनपणाचो बोरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुता, बागेवन झुजे वाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सोरपोद्वेदार बापा सर्वोंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाचें नांव वेळ तुजो आनी म्हजो न्हय, देवाचो वेळ तो. देवान तुका 24 वरां दिल्यात. हे वेळाक कितलो वेळ देवाचे नांवे आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाता काय? तेन्नाच दुसऱ्यांक जिवीत मेवतलें. आमचेय कश्टान दुखांत आमकांय बोड आनी गोठाय मेवतली. ह्या खातीर
आमची काळजां देवा सारकेली जावंक मागुया, कारण देवानूच आपल्या सोयंबाची आमकां रचल्यांत. हेंच मनांत दवरुया आनी जेजूनच शिकयल्लें प्रार्थना वरवीं सर्गीच्या बापाक आमी उलो मारुया. म्हणुया, आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां यो, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस पडग्रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बोगशिता, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां टायनान पडोवंक दिवं नाकाय, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां निवार. दोगांय जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे सुकाकार आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओतरेकता. तर आमकां उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. हस्तो जेजू वेळार आमकां म्हणटा, म्हजी शांती तुमकांय दिता. आमचेर पातकाचे न्हय, पोसुवेचे भावार्थाचे दिसकात. हाचे खुशेपण तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रास बोट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ताची कुडालो कथा आमी शंकता ती आमची सुट्टी आनी कास्तारी नजा. पुढच्या काकलुतीन आमच्या आत्मीक तशेंच कुडीक बोलाक आनी अकत्या. इदोची शेळी असतो जेजू जाचें काळीज चुरचुरता. ह्या शेळीचे जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. ते म्हणजे भितरूचे म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका बोलाकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडान रोखत म्हाका सासनाच्या जिविताक सांबाळ. कातोलीक धर्मान बावतिस्माचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमन्याव घेवंक फुडें सरचें. जेजूची कूड आमच्या काळजान शेवूंक फुडें सरतना गीत गावया, जेजू बऱ्या गोवल्या. Jesu boria golia, Jesu swati bolia, surgitam tu Deulo, sodu makailo, Jesu boria golia, Jesus swati bolia, surgitam tu Deulo, solum bakailo, ore haudisheni, duka zukorgeni, Duce dai vor maka, oi soru sornaga, ore haudisheni, duka zukorgeni, Duce dai vor maka, oi soru sornaga.
प्रार्थुया. सर्गींच्या बाबा, सांजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसा ह्या नोवेनांक संतोशान आमी घेतला त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडो. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणाचे सोडवणीचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान परगडूंक धिरान आमी फुडें वचोशें कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातशें बसत. मुगाच्या बाबा भयणीनो, तुमकां पळोवन आमी खुशाल जाता, संतोशता. कित्याक लागीं थावन पयस थावन दावी सकाळ फुडें एमिसाचे भेटेन तुमी आयल्यात देखून. ही संदी घेवन खेरीत भाशेन आमचे सांतवारेच्या रेतोराच्या नांवान आमच्या पाद्री बाबाक फादर पॅट्रीक लुईस हाका आमी खास देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक बारीकसाणेन सुडसूड जायन साद्यापणान ताणें बरें देवाचें उतर आमकां पुरगोटलां. देवान ताचेर आनी ताच्या गवळीक वावराचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. कांय कळोवन ह्या जाग्या विशीं नोवेनाच्या दिसांनी खेरीत मिसा येपरी सकाळीं 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस. ही सगळी मिसां कोंकणी भाशेन. सांजे मिसा 4 वाजता, हे रोमारीचे मीस 6 वाजता मीस इंग्लीश भाशेन. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केलोलो आसा, ताची नोंद तुमी घेवची. 14वेर मिसा सकाळीं आयतारा दीस 5, 6:15 आनी 7:30. त्या उपरांत मिसा सदांचे भाशेन. तेच भाशेन 14वेर आयतारा दीस 9:15च्या मिसार जाणट्यांक आनी पिडेवंतां पासत आमी मागता. आमच्या जाणट्यांक आनी दुयेंतींक आमी तेल लायतले म्हणटूच तांकां तुमी वेगळी हांगासर तुमी फुडल्या जाग्याचेर तांकां बसोवची. मीस सोंपल्या उपरांत आमचें कॅन्टीन आसा थंयसर पेज कांजी आमकां मेळटली. आयतारा दीस 14वेर उगडास करून साद्या चालत्या जिविताचो बागीवन जुजेबाजाचो. 14वेर आमकां आयतारा दीस हिंदी भाशेन 1:15 मिसाची भेट आसतली हिंदी भाशेन. दोबाजीक परबेचे मीस 16वेर मिसांची मांडावळ येपरीं सकाळीं 5, 6, 7:15, 8:30. दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस 5 आमकां समारंभ जाले. बिशप थियोदोर मास्कारेन मेन सेलेब्रंट, ताचे बरोबर आमचो कार्दियल आनीक 3 बिशप आसतले. उपरांत बागेवन जुजेवादाचे ऑरातोरीच्या कुडांत मीस जातले दनपारचे 12 वाजता. 4 वाजता मीस हांगासर कोंकणी भाशेन. निमाणें मीस 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन हांगासर जातले. ह्या जाग्या विशीं कांय सवलती. हो नोवेनाचो दीस आनी हेर नोवेनाच्या दिसांनी कुमसार जावंक आमी फुडें सरचें. जायते फावटी आमी बेश्टीच मिसाक येता आनी कोमन्यांव शेवता. वर्साची वर्सां कुमसार जायनासतना म्हणटकूच बरें कुमसार आमी करुया ह्या नोवेनाच्या दिसांनी. तेच भाशेन मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती बरोवंक आमच्या कावंटराचेर तुमी दिवं येता. तेच भाशेन देणगी म्हणल्यार डोनेशन्स आमी नोवेनाच्या दिसांनी वा फेस्ता निमतान आमी दिवं येता. आमच्या स्टॉलान धर्मीक वस्तू आमकां मेवतात. खेरीत भाशेन बागीवन जुजेबाजाचो कॅलेंडर जाचें खासगी जिवीत आमी घातलेलें आसा, जिविताचेर नियाळ केलोलो आसा. तेच भाशेन मागण्यांचो झेलो हें पुस्तक विक्रेक आमकां मेळटा. ह्या पुस्तकान सगळी मागणी बारीकसाणेन घातलेली आसात एकाच पुस्तकान. तें पुस्तक आमकां हांगासर आनी सांतवारेनूय आमकां मेळटा. फर्स्ट एड सेल आमच्या आदाराक आसा. गरज जाल्यार ताचो आदार आमी घेवचो. तशेंच पिवपाक उदक, टॉयलेट्स, फेरी हें सगळें आमचे सेवेक. सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन आमचे बुकेक आनी थानेक. नोवेनाच्या दिसांनी ते परबे मेरेन बागेवन जुजेबाजाची सांतवार सांकवाडे लोकांक परजेक उक्ती आसतली. सकाळीं 7:30 ते 1 वाजो पर्यंत, सांजे 3 ते 7 वाजो पर्यंत. ह्या दिसांनी वा फाल्यांच्या दिसा कोणूय सुरवातेचीं उतरां वाचपाक वार्ताचे मागणी करूंक सोदतात तांणी आदल्या दिसा वा मिसा आनी साक्रिस्तीन येवन सिस्टेरींक मेळचें. तुमच्या वस्तूंचो तुमीच सांबाळ करचो.
सांडलोली वस्त कोणाकूय मेळ्ळी जाल्यार आमकां गमोवचें. कालच्या दिसा 2 कोणाची घोड्यालां सांडल्यान आजून मेळूंक नात. मातशें कोणाकूय मेळ्ळी जाल्यार मातशें हाडून आमकां दियात. खंयसरूय चुकोन कोणाचें घोड्याल पडलां, 2 सांडल्यान म्हणून गमयलां. मातशें तुमकां कोणाकूय मेळ्ळ्यार आमकां तुमी गमोवचें. तेच भाशेन युट्यूबाचेर हे आनी हेर सगळीं मिसां आमकां पळोवंक मेळटलीं. खेरीत भाशेन 9:15 आनी 4 वाजता मीस आसा थंय रोमारीची मिसां CCR TV लायव्ह आमकां दाखयता. आमचे वॉलंटियर्स आमकां सांगतात आनी सुचयतात, तांचेंय आमी आयकुचें. शेवटी आनी एक फावटी फादर पॅट्रिकाक आमी दिनवासतांव पयस थावन काणकोण थावन तो आयला आमकां ही मिसाची भेट भेटूंक. ताच्या मुण्यारपणाचेर आनी तुमचेर समेस्तांचेर बागेवन जुजेबाज आपलो भरपूर आशिर्वाद घालो. सगळीं उबी रावया. म्हाका ही भेट हांगासर समोर मोग फावो जाल्ल्या खातीर सगळे आमचे फादरांक हांव कार्ड सांगता, देव बरें करूं म्हणटा. फादर केनथ, फादर पिटर आनी आख्खे तांचे टिमीक. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात सेवेची जावंक शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन जुजे वाजाचे नोवेना मागणे सगळीं बरोबर म्हणुया. मोगाला बापा तुझ्या पुतान आपल्या दोयलपणाच्या ओजापांनी तुझ्या उतरांचे बी मनशांच्या काळजांनी ओंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवकाक बागयोन जुजे वाजान पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन आनी आंकवार मायेच्या आसऱ्याकाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोऱ्यो केल्यो. आनी आमी सगळ्यांनी तुझ्या पुताच्या पावलांनी चलून बागयोनपणाचो मुकुट सोडूंक जाता म्हूण दाखयलें. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसताव. आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जाव म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी करता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया तुजे वाजा आमच्या बावा. Bagiwon sanya आमच्या बावा विनोयता तुझी मोजोत पावोन. साक्षी दिवन जेजू बावर पोरसून उर्बेन बोर आमकां जागोर. तुझे वाजा आमच्या बावा तुझे पासून अर्गा मोयमा. Papa Gesù, pवित्र आत्म्या अर्गा मोहिमा सस्ता सस्ता. तुझे वाजा आमच्या बावा तुझे पासून अर्गा मोहिमा. Papa Gesù, pवित्र आत्म्या अर्गा